देसाय आनी कोण गांवस देसाय आनी कोण नांव दिसांनी तुमी पळयतात कुडचड्या वयरूच लोक येता आनी आमचे पत्रकार भाव तांकां हायलायट करता म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना कित्याक ग्रास रूट लेवलाचेर लोकांक म्हजे मतदारसंघात गोंयांत हांव ग्रास रूट म्हणूंक शकना कित्याक जेन्ना जेन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली ग्रास रूट लेवलाची तेन्ना हांवें म्हजो आख्खो गोंयांत नंबर दिलो जावं ते लायटीचे प्रॉब्लम आनी कितें प्रॉब्लम हांव सदां अटेंड करतालो कोणूच जावं तो तांकां दिसतालें म्हजो नंबर तो हॅबलार नंबर म्हणून आजूनय थोडे फोन करता मागीर सांगूंक पडटा हांव आतां मंत्री ना तूं निलेश काब्राल म्हणटा म्हाका अशें सो म्हाज्या मतदारसंघात निलेश काब्राल घरान आसा म्हजो नंबर सगळे कडेन आसा आतां तूं जें नांव घेता तूं हायलायट करता कोण तुमी सोशल एक्टिविटी करपाक कोण हाडयना आमी हाडूंक शकना कित्याक सोशल एक्टिविटी सगळ्यांनी करपाक जाय हांवूय सोशल एक्टिविटी करून हे पोजिशनाचेर पावलो आसा सो लोक डिसायड करतले कितें करपाचें आहा कसली सोशल एक्टिविटी तो करता कोणाची कुस्तार करता कोणाचे घेवन करता हे लोक डिसायड करता आमी जेन्ना पॉलिटिक्सान येयले आमी सोशल एक्टिविटी पॉलिटिक्साक आमदार जावपाक आमी करूं नाशिल्ले आमी सिरियसली मनांतल्यान सोशल एक्टिविटी करीत येयल्ले आशिल्ले आनी लोकां खातीर आज जो रिस्पेक्ट म्हाका आसा आनी हांव रिस्पेक्ट दिता लोकांक तो फुडें लोक डिसायड करतले सो पॉलिटिक्सान येवपाक 4 म्हयने पयलीं आमच्या मतदारसंघात अशेंच फाटले 5 वर्सां असोच 4 म्हयने 5 म्हयने पयलीं कोणें सोशल एक्टिविटी करपाक आनी म्हाज्या मतदारसंघात दाखयलें हें हांव करूं शकता तें करूं शकता आनी मागीर पडलो तरी मागीर 5 वर्सां नाच म्हणजे आतां नाच सो लोकांक म्हज्या मतदारसंघात आतां तांकां कळलां की ट्रायड आनी टेस्टेड जो आमदार आसा जो केन्नाय अवेलेबल आसा लोकां खातीर काम करता हो बरो हो आनी कोण बरो लोक डिसायड करता तुमकां इम्पॅक्ट कितें जातलो रोहन जर कॉन्टेस्ट केलो रोहन बी कॉन्टेस्ट केले जाल्यार कोणूच कॉन्टेस्ट करत तुमी ऑपोजिशन आसतात न्ही रोहन आनी फोन तो बरो आहा पूण ह्यो गोश्टी आसा पळय रोहनूय आमचोच कार्यकर्तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आतां भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून काम करता पॅम्पलेट दिता सोशल वर्क करता करपाक जाय अशें खूब कडेन आसा भारतीय जनता पार्टीचें काम करता आतां इलेक्शनार रावपाचें तिकेट मेळपाची भारतीय जनता पार्टी डिसायड करतली आनी हे विचार जेन्ना फुडें वयता तेन्ना म्हाका इफेक्ट जावपाचो वो ना इफेक्ट जावपाक म्हाज्या ऑपोजिशनाचो इफेक्ट जावपाक जाय भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांनी म्हाका कसो इफेक्ट जातलो पूण तरी आसतना तुमी विचारता पूण सांगता कितें आसता की हांवें पयलीं स्टेटमेंट केल्लो फाटीं तुमी पत्रकारान हायलायट केल्लो कोर कमिटीन की भारतीय जनता पार्टीचें आतां सद्याक असं पोजिशन जालां की 20-25 वर्सां तेन्ना तशें भारतीय जनता पार्टी तशें नाशिल्लें तेन्ना काँग्रेसीक लोक वयताले वो MGPक वयताले आज भारतीय जनता पार्टीची तशी गोंयांत स्टेडी गव्हर्मेंट म्हणजे स्टेडी हें जाल्लें आसा आनी लिडर जे आसा वो जे ट्रायल जाता ते भारतीय जनता पार्टीक वयता आनी बाकीचे वचना गेले फावटी तुमकां मंत्रीपासून देवपा खातीर BL संतोषान सांगलेले सो आतां मंत्रीपद खाली आसा हेजेर बी कितें उलोवप बी जाल्यार पडटलो तुमकां बी सगळे गोश्टी जावंक पडटल्यो तेजेर कांय उलोवपाचें ना जें जाता तें बरें जाता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.